See, fake love is the forte of BJP. फेक लव दाखोवप, फेक प्रॉमिसीस करप, मागीर फेक प्रॉमिसीस करून लोकांच्या कानान घालप, ही BJPची कार्यपद्दती म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा. आज अशी परिस्थिती आसा की दुखवटो जाहीर केला, पूण ताचे बरोबर सनमनाक परमिशन दिला. ऑफकोर्स परमिशन पयलीं दिल्लें. दॅट ऑलवेज से की आमी दिवचे ना. हायकोर्टान सबमिशनां करता की आमी परमिशनां दिवचे ना आनी एट द एंड ऑफ इट बॅकडोर एंट्री दिवन परमिशन्स दिता. अशें आसतना सनबर्न गोंयांत जालें, गोंयकारांचे लादले गेले, हाच्या बद्दल डावटूच ना. ते करच्या पयलीं आय थिंक स्ट्रॅटेजिकली सनबर्न हॅज बीन अलावड टू हॅव अ बॅकडोर एंट्री इन टू गोवा. आनी ते करता आसतना सनबर्नान गोंयांत सूट फायल करनासतना बॉम्बे हायकोर्टात बॉम्बे वचून सूट फायल केलो अगेन्स्ट ऑल द ऑपोजिशन MLA. आम आदमी पार्टीचे 2 MLA, काँग्रेस पक्षाचे 2 MLA आनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आसा तांचे विरुद्ध सनबर्नान सूट फायल केला आनी गॅगिंग ऑर्डर घेतली. ऑफकोर्स दॅट गॅगिंग ऑर्डर हॅज बीन वेकेटेड इन सर्टन टर्म्स बाय दी ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे. पण हातल्यान एक दिसून येता की जी गोष्ट गोंयकारांक नाका, जी गोष्ट गोंयकारांच्या विरुद्ध आसा, त्या गोष्टीक जर सरकाराक खंयच्या तरी पद्दतीन फायदो आसा जाल्यार सरकार ताका परमिशन दितलें. आनी सनबर्न इज द बिगेस्ट एक्झाम्पल. वी हॅव बीन सेईंग टायम एंड अगेन दॅट बिकॉज ऑफ इव्हेंट्स लायक दीस ड्रग्स कल्चर जो आसा गोंयांत तो वाडटा, तो वाडीक लागला. आनी आमी जर पळयत फाटले पयरूय एक दिल्ली अरेस्ट जाल्लो वेर जे दिल्ली अरेस्ट जाल्लो थंय आमी पळयल्लें की ड्रग्स जे थंय धरले ते गोंयांत येवपाचे आशिल्ले. आज गोंयांत अशे EDM फेस्टिवल चालू आसा. अशा वेळार ते खंय वापर जातलो, ताजो त्या ड्रग्सांचो वापर खंय जातलो हें सगळ्यांकूच खबर आसा. तातल्या तातूंत हे आज आमकां म्हायती पडल्या की थंय एक डेथ जाल्या. आतां ऑफकोर्स पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अजून अवेटेड आसा, बट वी ऑल नो द रिजन्स फॉर दीस. सो कितलेय जर सांगू सरकारान की हाजे वायट परिणाम संस्कृतीचेर आमच्या किंवा लोकांचेर आमच्या जायना म्हणून, सनबर्नाचो गोंयांक केन्नाच फायदो जावना आनी केन्ना जावूय नाशिल्लो. पूण आज सनबर्नाक लागून गोंयांत जी डेथ जाल्या और सनबर्नाच्या इव्हेंटाक जी गोंयांत डेथ जाल्या तातल्यान म्हाका दिसता गोंयांक नुकसानूच जाता. गोंयचें नांव खंय बरें जावचें ना. ट्युरिस्ट मॅपार वी ऑलवेज एंड अप लुजींग आवर नेम. इतलो जेन्ना ड्रग्स गोंयांत सकून मेळटा, हेचे पयलीं आमी पुलिसांनी फक्त गांजा बिंजा धरता आनी बारीक बारीक ड्रग्स धरता. पूण अशे जायते तरेचे ड्रग्स गोंयांत आसा, ताजो स्वभाव खंयच लागना. नाही, पळय कशें आसा, गोंयांत जो इश्यू आशिल्लो आज गोंयांत जो ड्रग्सांचो इश्यू आसा, आज आमी आतांच न्ही, आमी फाटल्या तेंपाय सांगिल्लें आनी आतांय सांगता की गोंयांत ड्रग्स बीच बेल्टा पुरतें लिमिटेड उरना. ड्रग्स आज शहरान पावल्या, ड्रग्स कल्चर आज शहरान पावल्या. आज पणजे सारक्या जाग्याचेर तुका भुरग्यां मदीं ड्रग्स, यंग जनरेशना मदीं ड्रग्स पावल्याचो आमकां म्हायती आसा. मेरशे सारक्या गांवांत आमी पळयलां की ड्रग्साचो आज स्प्रेड जाल्लो आसा. सो ड्रग्स कल्चर जे आमी म्हणून ना की प्रत्येक गोंयकार ड्रग्स घेता म्हणून, पूण खंयच्यान ना खंयच्यान तरी ड्रग्साचो जो स्प्रेड जाला has gone to large extent to Goan society, and it is not limited only to the extent of tourists or tourism belt. So हाजेर म्हाका दिसता सरकारान विचार करपाची गरज आसा. आनी एज ऑपोजिशन आय वूड वॉन्ट गव्हर्मेंट टू टेक एक्शन. हातूंत भितर सरकाराक कसलोय जर आमचे कडल्यान कितें हेल्प जाय जाल्यार वी वील डू इट. बट खंय तरी सरकाराचो हेतू ना कसो दिसता हे ड्रग कल्चर बंद करपाक किंवा ड्रग्साचो जो प्रादुर्भाव गोंयांत जाला, जो स्प्रेड गोंयांत जाला तो बंद करपाक. आणि then events like this are given precedence over people's interest. की कारण सरकाराक तातल्यान खंय तरी दिसता की आमकां कितें तरी खंय तरी आमकां सगळ्यांक खबर आसा ज्या कशा तरेन सनबर्नाक परमिशन मेळटा तें, आनी इन वॉट कॉन्टेक्स्ट इज, आनी वाय डू दे डू इट ड्युरींग पीक डिसेंबर सिजन. म्हणजे गोंयांत जे लोक येता ताजो फायदो तांकां जाता, तांचे कडल्यान गोंयकारांक कांय फायदो जायना. कारण गोंयांत 31 डिसेंबर सेलेब्रेट करपाक 4-5 दीस पयलीं ट्युरिस्ट भयंकर येता, भरपूर येता. सो ते सनबर्नाक लागून येताले अशें जर म्हणटा आसत जाल्यार सनबर्ना पयलीं गोंय 31 पर्यंत गोंयांत भरपूर ट्युरिस्ट येताले, ते सनबर्नाक लागून येताले. सनबर्न गोंयांत कशाक लागून आयलो, कित्याक लागून आयलो, वाय दे कूड नॉट सक्सीड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, अँड वाय दे चूज द टायमींग ऑफ गोवाज न्यू इयर सेलिब्रेशन टू क्रिएट अ प्रॉब्लेम फॉर ट्रॅफिक जॅम. आज पणजेच्यान पर्वरी बाबाक वरभर लागता मरे.
काल मोपाच्यो लोकांक फ्लायटी चुकल्यो कारण थंय वचपाकूच टायम रोड जॅम जाल्ले. सो हाका जबाबदार कोण? सरकार इज सिस्टमॅटिकली किलिंग टुरिजम. म्हाका दिसता आज सरकारान काटाय मारलो आसा की जे ट्युरिजम इंडस्ट्री जी उरल्या, जो इल्लोसो एकूच आज एजन्सी अशी आसा जी एकूच इंडस्ट्री अशी आसा जातल्यान म्हाका दिसता आज गोंयकारांक कितें तरी उत्पन्न जाता. तोय इंडस्ट्री जर आमी बंद केलो, अशा तरेचे ट्युरिजम आमी स्प्रेड करून, जाल्यार आय थिंक इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर गोवा. इट्स टायम समथींग इज डन बाय द गव्हर्मेंट. आनी एक गजाल म्हटल्यार सदमान येवच्या पयलीं थंयचो स्थानीक आमदार आहा पळय तो खूब उलयल्लो की सदमान आपूण येवंक दिवपाना, आपूण येयलो जाल्यार आडयतलो. पूण आतां सदमान हो दुसरो दीस, थंय कांयच ना. एक तर बडी मारल्या, ताज्यावर बडी मारल्या, नाजाल्यार ताका कितें दिवपाचें आसा तें दिलां आसतलें असो आरोप आमी सरळ सरळ करता. कारण जो शहगर्जना करून भायर सरिल्लो की सनबर्न जालें जाल्यार आपूण कशें जाता तें पळयतलो, आपूण गोंयकारांक घेवन लोकांक घेवन थंय उबो रावतलो, तो खंयच्या बिळान लिपला तोच कळना. फोनूय लागना. आमी ताका सकाळीं फोन ट्राय करपाक ट्रायल केलो की तूं जर खरोच इच्छा आसा तुका काल आमी जॉयन जाता म्हणून, की थंय येता तुज्या बरोबर रस्त्यार न्हिदता म्हणून आमी सनबर्न बंद करूया म्हणून फोनूच लागना. सो एक तर तो अशे एरियेन बसला, जंगलान बी खंय गेला आसतलो खंयच्याय उरल्या जाल्यार पेडण्यान जंगलां, आनी बसला आसतलो. कारण अशी परिस्थिती आमदाराची नामुश्की भारतीय जनता पार्टीन स्वताच्याच आमदाराचेर हाडल्या. हाजे आमकां चुरचुरे दिसता त्या आर्लेकाराचें की इज लायक हे म्हणजे ते ल्हान आसतना ते उंदीर पोसताले तूं धंय ते तुका दिसता क्यूट रे, पूण ते केन्ना खंय लिपत सांगूंक जायनाशिल्लें. तशें पोशिल्ले उंदीर हे प्रवीण आर्लेकर बी म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचे उंदीर. तांच्या बरोबर जाय तेन्ना खेळप आनी ना तेन्ना तांकां बिळान घालप. आज तो खंयच्या बिळान लिपला तो आमकां खबर ना. ताका सोदून तुमकां बी दिसलो जाल्यार आमकां सांगा, आमी मेळपाक येवपाचें आसता.